देव बरो दीस दिवं म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देव म्हजो आनी तुजो आमचो सर्वांचो मोग करता. वरत्या मोगान देवान आमकां राखलां आनी सांबाळलां आनी मुखल्या दिसाळी तो आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. पूण म्हजो आनी तुजो विश्वास देवाचेर ताजे पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत सदांच आमी दवरूंक फावो. ह्या घडये देवाचें उतर आमी आयकूंक वेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी आमी आज विंचलें उतर जावन आसा सान पावलाच्या पत्रांतलें लेटर ऑफ सेंट पॉल टू फिलिपिन्स चॅप्टर 3 वर्स 10. आनी उतर आयकूंच्या पयलें एक घडी आमी मागणें करया. कित्याक म्हणल्यार आमी संवसारी मनीस, राटावळी सभार आनी आमी मस्त कामांनी मेतेर जावनूच आसता. ह्या घडी आमकांच आमी तयार करया देवाचें उतर आयकोंक. मोगळ्या सगळींचे बापा, ही वेळ घडी आमी तुज्या हातांत आमी समर्पण आमी दिता. तुजें उतर आमकां तूं दिवंक आयतो जालाय. ह्या भावा मुखांचो तुजें उतर तूं आमकां तूं फावो करताय देखून ह्या घडी अर्गां दिता आसतना ह्या घडी आमचे दोळे कान विश्वे सगळे पवित्रात्म्याचे सक्तीन उक्ते जावं दिता. हो भावा तो देवाचें उतर दिता आसतना बापा ताजेर तुजो पवित्रात्मा तूं धाड. पवित्रात्म्याचे सक्तीन ताणें उलोवंक ताका तूं फावो कर. आनी आमी हें तुजें उतर आयकत आसतना आमच्या जिवितांत तुज्या आशिर्वादाची भरती येवं दी. आनी आमी चड आनी चड तुका लागीं जावंक तूं आमकां फावो कर. हें मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र आनी महिमेवंत नांवान. आमेन. म्हज्या मोगाचें नांव हांवें सांगलें तुमकां देवाचें उतर आयकुचें आनी प्रत्येक तरान आज तुमी आयकूंक वयचें उतर सान पावलान फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 10वी ओळ. तें इंग्लिशांत गूड न्यूज बायबलांत अशें बरयलां. तें उतर तुमच्या मुखार हांव दवरूंक अपेक्षितां. थंय सान पौल सांगता, All I want to know Christ and to experience the power of His resurrection, to share in His suffering and become like Him in His death. आमी कोंकणी बायबल म्हजे कडेन ना, पूण ह्या इंग्लीश उतरांचो अर्थ आमी सांगचे तर सान पौल सांगता, म्हज्या जिवितांत एक आशा आसा आनी ती म्हजी आशा कितें म्हणल्यार सगळ्या म्हज्या जिवितांत हांवें क्रिस्ताक वळखुंकचें. आय वॉन्ट टू नो क्रायस्ट अँड टू एक्सपिरियन्स द पावर ऑफ हिज रिजरक्शन. आनी दुसरें कितें म्हणल्यार सोम्यांच्या पुनर्जिवनपणाचो अनुभव हांवें जिवितांत जून काडून येवचो. आनी तिसरें तो सांगता, टू शेअर इन हिज सफरिंग्स. क्रिस्त जेजूच्या कश्टांत हांवें वांटेली जावचें. आनी चवथें तो सांगता, अँड बिकम लायक हिम इन हीज डॅथ. ताज्या मरणांत हांवें ताज्या बरें जावचें. म्हणल्यार क्रिस्ता खातीर मरूंक हांवें तयार जावचें. पळया म्हज्या मोगाचें सान पौलाचो एक उद्देश. ह्या संवसारांत आमी जियेता आनी आमच्या जिवितांत एक उद्देश आसा. वैमू तुमचे कडेन उद्देश ना गी? आसा. कसलो उद्देश आसा? उद्देश आसा संवसारा प्रमाणें हांवें बरो मनीस जायचें. आनी आमच्या लेकान बरो म्हणल्यार संवसारा प्रमाणें कशें तें? बरो म्हणल्यार एक व्हडलो मनीस जायचे, मस्त पयशे करेचे, गाडी व्हडली काणगेचे, व्हडलो हांवें बंगलो बांदिचे, जागे काणगेचे मस्त, आनी लोकांनी म्हाका मस्त मान दिचे. गांवार म्हजें नांव सगळ्यांनी सांगचें. वय तो उद्देश. कित्याक तो उद्देश म्हणल्यार संवसाराची चिंता तेंच. संवसार तुका आपोवन व्हरता ग्रेस्त गायक. संवसार तुका आपोवन व्हरता तुज्या नांवा खातीर, संवसाराच्या वटपणा खातीर. वळच्या उदका प्रमाणे आमी वळटा.
दुसरो उद्देश आमकां ना. तसलोच एक उद्देश आसलो कोणा कडेन? पाऊलू सावल आसल्या वेळार. कसलो तो उद्देश? तो म्हणटा केल्लो अधिकारी आसलो, ग्रेस्त जावन आसलो, ताजें नांव आसलें, ताजे सैनीक आसले. ताजो उद्देश कितें? ताजो उद्देश हांवें व्हडलो मनीस जाय. प्रत्येक तरान एक उद्देश. क्रिस्ताच्या फाटल्या उदाराक हांवें कश्टी जाय, तांकां बंदीन घाली जाय. आनी तशें केल्ल्यान म्हजें नांव व्हडलें जातलें, म्हाका व्हडलो बिरूद मेळटलो. तो उद्देश ताजो. पूण ज्या घडये तो परिवर्तन जालो, हांगा हांव सांगूंक अपेक्षिता, तो जावन परिवर्तन जावना. देवाचें येवजण आसलें. दमास्काच्या वाटेर तो घोड्यार वता आसतना देवाचे कुशे प्रमाणे घोड्यार तो सकल पडलो न्ही, सकला घालो ताका. ओके, सकला घालो. आनी मागीर कितें जालें? मागीर कुर्टो जालो थोडे दिसां. पूण देवाचें येवजण, देव काम करता आसतना आजदेगुलें काम करिना. देवाचें येवजण संपूर्ण जायचेच. आनी त्या देखून निमाणें कितें जाता? तो उरतलो मनीस सगळोच बदलता, परिवर्तन जाता. तो एक क्रिस्ताचो शिस्तेचो शिपाई तो जाता. He becomes the powerful instrument in the hands of the Lord. ज्या लोकांक ताणें कसटिल्लें, ज्या क्रिस्ताच्या विरोध तो आसलो, परिवर्तन जाल्ले उपरांत त्याच क्रिस्ताची सेवा करचो, क्रिस्ता खातीर जीव दिवचो, एक बोळादीक देवाचो हातेर तो जालो. वय म्हज्या मोगाचें नांव, देवाचो हातेर तो जालो. आज म्हजें आनी तुजें जिवीत संवसारी डिझायर्स, संवसारी आशा, संवसारी उद्देश, आमचे कडेन सगळे उद्देश आसात. आनी त्या उद्देशा खातीर आमी धांवता. खंय धांवता? मागण्यांक धांवता, नव्यान करता, उपास करता, भाग्यवंत पवित्र जाग्याक आमी वेता. कांय सूख न्ही, बरेंच. कित्याक म्हणल्यार हे पवित्र जागे, भाग्यवंत जागे आनी आमी करचें नव्यान पुरा बरें. पूण आमचो उद्देश कसलो? उद्देश म्हाका देवातावन कितेंगी जाय, देवा कडेन मागता. आमची विणवणी घालता, संतांचे पांय धरता, कॅन्डलां पेटयता, फुलां घालता, मिसां दिता, आंगवण करता. पूण सत्य सांगिचें जाल्यार हें देवान सांगूंक वचूं नासलें. आमी कितें करता म्हणल्यार केंचें आमकां सांगूंक ना म्हणल्यार तें पुराय करता आमी. आनी कितल्या भक्तीपणान करता हांव तें. जेजून सांगलें म्हजें उतर पाळा, म्हजें उतर प्रमाणे तुमी जियेया, सगळें तुमकां मेळटलें म्हणून. पूण आमच्या कुडी भितर स्वार्थ आसा. आमी मनीस, पूण कसले मनीस म्हणल्यार सबालपोटी मनशापण नातले स्वार्थी मनीस आमी. आमकां मनीस म्हणटात, आमी मनीस, पूण स्वार्थी मनीस. सगळ्या सांगता बसल्यार सगळ्यांच्या मोदेगात म्हजी तकली वयर आसा जाय. सगळ्यांक बरें जायचें जाल्यार म्हज्या काळजांत ताज्या परस चड इल्लेशें देवान आशिर्वाद म्हाका दी जाय. त्या देखून ह्या संवसारांत मस्त कच्चेट आसा, मोसर आसा. हें सगळें भायर वचचें जाल्यार पयलें म्हजे जिविताचो उद्देश सारको जायचे जाल्यार सावलाक पळय कशें म्हळें, सोम्यान घोड्यार वेतना सकला घालें, तशें म्हाका सकला घाल्यार तें म्हाका म्हज्या फायद्याचेंच. आमकां कळीत ना. आमी चिंता म्हज्या जिवितान म्हाका नश्ट जालो, म्हज्या जिवितान म्हाका वायट जालें, म्हज्या जिवितांत मिसअंडरस्टँडींग,
म्हज्या जिवितांत पिडा शिडा हें सगळें कित्याक जाता म्हणल्यार देवाचें योजन म्हजें आनी तुजें थंय आसता. आनी तें देवाचें योजन म्हजें आनी तुजें तें संपूर्ण जायजें जाल्यार एक घडीत जायजें म्हज्या माथ्या वयर फातर पडजेस. आनी देवाच्या उतराक हांव कान दिना जाल्यार एक दीस म्हज्या माथ्यार फातर पडटलो सो तो वळू हांव देवा तूं काय आसा म्हूण वयर पळयता. प्रेज द लॉर्ड. खंडीत जावं. सा पौलाच्या जिवितांत तशेंच जालें. आतां त्या विशयान हांव चड सांगिना. हांवें आतां उलोवचें उतर काडलें म्हणल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे सा पौलान फिलिप्पिकांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 10वें वाक्य म्हण हांवें सांगलें. हांतू ऑलरेडी तुमकां सांगलें सा पौल परिवर्तन जाल्ले उपरांत ताच्या काळजांत एक खतखतें उर्बा, बर्निंग डिझायर, उजो पेटलो ताच्या काळजांत. कसलो उजो तो उजो जावन आसलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो चार संगती विशयांत. आनी परतें हांव सांगूंक अपेक्षिता कित्याक हस्स चार संगती म्हजें आनी तुजें जिवितांत आयल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत संपूर्ण जाता. वय म्हजें आनी तुजें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे संपूर्ण जायचें. तर खंयची ती पळय चार डिझायर्स, चार अपेक्षा कितें सा पौलाच्या जिवितांत आसचें. पयलें ऑल आय वॉन्ट टू नो क्रायस्ट. पयलें म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें आनी तुवें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कश्ट आसूंक पुरो, मारेकार पिडा आसूंक पुरो, वायट संवय आसूंक पुरो, झगडीं आसूंक पुरो, कोर्ट केस आसूंक पुरो, कितेंय आसूं दी. ह्या सगळ्या कश्टांचो उद्देश कितें? ह्या सगळ्या परिस्थिती मध्ये म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जर तर आस्थावनपणी, हांव परतून सांगता आस्थावनपणी सोमिहा म्हज्या जिवितांत हांवें तुका वळखा जाय म्हणून हांव आज म्हजी मोत उक्ती जावचे पासून तूं जेजू कडेन मागता तर आनी म्हज्या कश्टांनी जेजूक उलो मारता तर सा पौलाची पयली अपेक्षा म्हजी आनी तुजी अपेक्षा जातली. सा पौल सांगता ऑल आय वॉन्ट टू नो क्रायस्ट. एकच एक म्हजी आशा पयलें म्हज्या सोम्याक हांवें वळखा जाय. हांवें तुवें सोम्यांक कशें वळखोवचें? तुवें सवालां विचारूंक पुरो. हांव सोम्यांक वळखना गी? म्हज्या घरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची व्हडली इमाज ना गी? हांव इगर्जीक वचना गी? आनी काल्यां वळखोवचें? मिसा वचना गी हांव? आनी थोडें म्हणूंक पुरो सदांय हांव कॅन्डली पेटयतां. आनी काल्यां वळखोवचें? म्हज्या मोगाचें न्हू सोम्याक वळखोवचें म्हणल्यार तुवें सोम्याची इमाज धरून ताका फुलां घालचीं न्ही. सोमी जेजू क्रिस्त कित्याक आयिल्लो? सोमी जेजू क्रिस्त तो कोण जावन आसा? जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश कितें? तो कोणा तावन आयिल्लो? कित्या खातीर आयिल्लो? हें हांवें आनी तुवें समजा जाय म्हज्या मोगाचें नांव. वय जर तर पलनसलो तुमी पळयतात तर विजडम ऑफ सोलोमन जाणवायचो ग्रंथ म्हण आसा तांतू जर तर आमी वाचता तर 2 अध्याय 23 वाक्यांत देवाचें उतर सांगता देवान म्हाका आनी तुका रचलें कित्याक म्हणल्यार हांवें आनी तुवें अमर उरच्या खातीर जिवितांत आसच्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका आसा केल्लें. 24 वाक्य सांगता इट वॉज द डेविल्स जेलसी दॅट ब्रॉट डेथ इन टू द वर्ल्ड अँड दोज हू बिलॉंग टू द डेविल आर द वन्स हू विल डाय. म्हणल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या संवसारांत आसतना जेजू क्रिस्ताक हांव स्विकार करिना तर हांव आनी तूं मरतले. कुडीन न्ही, कुडीन सगळीं मरतात. सुरवेर थावन तें पाताक जाल्लें आदाम आनी येवे थावन आज तें डिजोबिडियन्स त्या पाताक आतां कंटिन्यू जाल्ला परिणाम जावन हांव आनी तूं कुडीन मरतले. पूण देवाचें योजन कितें? नोईंग क्रायस्ट म्हणल्यार जेजू क्रिस्त देवाच्या योजना प्रमाणे ह्या संवसाराक आयिल्लो. हें हांवें आनी तुवें
पहिले समजून काडून घेवचें. इट इज द गॉड्स प्लॅन. म्हाका आनी तुका आसा केल्ल्या देवाचे येवजण हांवें आनी तुवें नास जायनाये. त्या देखून देवाचें उतर हांवें आनी तुवें पाळी जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे हांवें जिये जाय. जेजू क्रिस्त आयिल्लो म्हाका आनी तुका जिवीत दिवंक. जेजू सांगता हांव आयिल्लो तुमकां जिवीत दिवंक, जीव दिवंक. जुवम सवांजेल 10 वाक्य 2 सेंटेन्स 10:10b, John 10:10b. Wait. First of all, my desire should be to know Christ. Wait. Know Christ म्हळ्यार जेजून कितें केलें? कुर्सार जीव दिलो म्हज्या आनी तुज्या खातीर. त्या देखून म्हज्या मोगाचें न्हू, जेजून कितें केलां म्हूण सान पौल समजलो. जेजून सांगलें खुद्द उतर आमी आयकुचें तर आमी उक्तो करी जाय. जुवम सवांजी लेखणी अध्याय 33 वाक्य. Gospel of St. John chapter 19 verse 30. जेजू सांगता संपदलें. कितें संपदलें? देवा बापाचें येवजण. सगळ्या मनशाकुळा खातीर ताणें जीव दिवचें आसलो, ताणें जीव दिलो. ताणें ताजें रगत वारयलें. त्या देखून सगळें संपदलें. आनी हें पावल समजल्लो, सान पावल समजल्लो. आज हांवें तुवें तेंचो समज जाय. म्हजें जिवीत हांवें कुशेल्ले बरें जियोंक ना. वा लोकांनी म्हाका बरोव म्हणा जाय, लोकांनी म्हाका मेसवा जाय, लोकांनी प्लीज करी जाय म्हणून हांवें आनी तुवें जियोंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आज संवसारांत कितें पळयता म्हणल्यार हिंस पळयता. लोकांक बारीक खुशी, तांकां वयर दवरल्यार जालें. मान सन्मान स्विकार करचें म्हणल्यार बारीक खुशी. पूण नीज जिवीत तें न्ही. कितलोय मान मेळोव दी, पूण देवाक तूं कल्ती मान घालता म्हणजे सवाल. जेजून देवा बापाक कल्ती मान घालें. आनी जेजू म्हणालो संपदलें. सान पौल सांगता आमी सोम्याक वळखा जाय. पयली आशा ताची. आनी म्हजी आनी तुजी तीच आशा जावं दी. सगळें धांवतो आमी. आमची गरज आसा देखून. आमकां देवातून कितेंय जाय देखून. पूण देव अपेक्षिता तें पुरो सेकंडरी. सदां तुवें पयलें देवाचें रास. जेजून सांगलें उता. मातेव सवांजेल 6 अध्याय 33 वाक्य. मागीर सर तुमकां मेळटलें. आज देवाचें राज सोदूंक कोणी नात. देवा विशयी समजून काडूंक की कोणाकी नाका. मागणें धर नाका. आमचें मागणें जर जालें म्हणल्यार अंगडींत वचून सामानांची आमी लिस्ट दिता म्हणल्यार त्या प्रमाणे आमचें मागणें. तें मागणें न्ही. सक्रामेंता मुखार तेन्ना आमची लिस्ट येता. ताका तशें जायचें, हाका अशें जायचें, धुवेक तशें जायचें, बापयन तशें जायचें, पुतान बदला जाय. हांवें केदेळा बदलोवचें. देवाच्या उतरा प्रमाणे हांवें केदेळा म्हज्या जिवितांत हांवें बदलावण हाडोवची. बदलावण येता देवाचे उतर हांवें स्विकार केल्ल्यान. त्या देखून आज मोजोनी तुजो उद्देश जावं दी. सान पौलान बरोवच्या प्रमाणे म्हजी आनी तुजी अपेक्षा जावं दी. आय शूड नो क्रायस्ट. आज तो न्हू जेजू विशयान समजूंक प्रयत्न करया. म्हळ्यार जेजू विशयांत हिस्ट्री वचची न्ही. जेजून कितें जोड दवरलां म्हजें आनी तुज्या खातीर, कितले ताणें कश्ट सोंसल्यात तें आमच्या मतींत सदांच आसूं दी म्हज्या मोगाचें नांव. दुसरें सान पौलाची आशा पळया. टू नो हीज रिजरेक्टेड पावर. सोम्याचे जिवंतपणाची पदवी हांवें भोगी जाय. आज म्हाकाय ती आशा आसा जाय. कित्याक जेजून कितें सांगलां? जेजून सांगलां जर तर तुमी म्हजें उतर पाळटात तर तुमकां असल्या आसऱ्यांची पदवी तुमकां मेळटली. मार्क chapter 16 verse 15.
तुम्ही म्हज्या नांवान देव सदमरयतल्यात, पिडेस्तांक तुमी गूण करूंक शकतल्यात, तशें सबाल संगती बरयल्यात. सक्कडी करूंक साद आसा म्हाका आनी तुका केदळा. हांवें आनी तुवें सोम्या थावन सोम्याच्या जिवनपणाची पदवी आपणूक हांवें प्रयत्न करी जाय. आज हो उद्देश म्हजे आनी तुजे थंय आसा गी. सांत पावलाक तो उद्देश आसलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आज म्हजे आनी तुजे जिवितांत तो उद्देश आसा जाय. आमकां पिड्या इल्ल्या वेळार कुठले धाकटल्या कडेन धांवता. आमकां बऱ्या बऱ्या धाकटाची बरी वळख ना जाल्यार कोणा कडेन पूण इसान धाकटल्या कडेन धांवता. तें पाड न्ही. हांव पाड म्हण बिलकूल म्हणना. कित्याक म्हणल्यार पयत पुस्तक सांगता सिरकाच्या ग्रंथांत इवन धाकटल्या की जन्मय दिवची देवानच. पूण तूं क्रिस्ताचो जावन नासल्या वेळार, क्रिस्ताक तुवें आपणयल्ल्या वेळार, क्रिस्ताक तुवें नसल्या वेळार तुज्या मुखांच अद्भुतां जातात. जेजून सांगलां हांवें कितें अद्भुतां केलीं, हांवें कितें आजापां केलीं, ती आजापां तुमी करूंक शकतल्यात. मात्र न्ही म्हजे प्रास सडीत अद्भुतां आजापां करूंक तुमी शकतल्यात. आनी देवाचें उतर आसत. देवाचें उतर केदीं कसो फटीं जायना. मातेव सुवांजेली 24 अध्यायांत आमकां वाचतना समजता 35व्या वळींत जेजू सांगता आकाश आनी भुमी सरतली पूण म्हजें उतर केदीं कसो सराशें ना. तर जेजून कितें सांगलां, जेजून कितें करूंक आमच्या मुखांचो साद आसा म्हूण सांगलां. तर हांवें आनी तुवें सोम्याचे पुनर्जीवनपणाची पदवी आपणयल्ल्या वेळार म्हाका आनी तुका तें साद जातलें. तर सवाल उपजाता ती सोम्याचे पुनर्जीवनपणाची पदवी हांवें आपणय जाय तर हांवें कितें करी जाय. वय हें भोव जोगतें सवाल हांवें म्हाका आनी तुका विचारूंक जाय. हांवें कितें करी जाय म्हणल्यार फस्ट ऑफ ऑल जेजूक म्हजो सोडवणदार म्हूण हांवें स्विकार करी जाय. दुसरें पवित्रपणान हांवें जियें जाय. विदाउट होलिनेस no one can please God. वय तिसरें पोरणे हांवें सुणसुडी जाय. म्हजें पोरणे मेळकट जिवीत आनी ताचे सांगता नवें जिवीत बसून वचूंक सादना आनी हायली इम्पॉसिबल. जेजून कितें सांगलें तें आमी पळया. मातेव सुवांजेल आमी वाचया. मातेव सुवांजेल गॉस्पेल ऑफ सेंट मॅथ्यू chapter 9 तंतू 16वी ओळ वर्स 16 आमी वाचूंक प्रयत्न करया. तंतू अशें बरयलां गॉस्पेल ऑफ मॅथ्यू chapter 9 verse 16 तंतू बरयलां No one patches up an old coat with a piece of new cloth, for the new patch will shrink and make an even bigger hole in the coat. पोरण्या वस्तूराक नव्या वस्तूचो कोपो लावंक जायना. जर तर तुमी तशें करूंक प्रयत्न करतात तर कितें जाता ते वस्तूर आणकी चड पिंजून वेतले. हें कोण सांगता? जेजूच सांगता. 7वी ओळ Nor does anyone pour new wine into the used wine skin. तशेंच जेजू सांगता नवो वायन पोरण्या चिलांनी सामड्याच्या चिलांनी घालूंक जायना. आनी तशें आमी प्रयत्न करता तर फॉर द स्किन्स वील बस्ट, द वायन वील पोर आवट एंड द स्किन्स वील बी रुइंड. तशें केल्यार कितें जाता ती चिलां पुठून वयतले. Instead, new wine is poured into fresh wine skins and both will keep in good condition. त्या देखून जेजू सांगता नवो वायन नव्या चिलांनी बरी जाय. आज आमचे जिवीत आमी सोम्यांक समर्पण दिवन आमचें फाटलें जिवीत फाटलें जिवीत पातकी जिवीत जेजूक समर्पण दिवन नवें जिवीत आपणाक आमी प्रयत्न करी जाय. पवित्रत्म्याच्या सक्तीन आमी जिये जाय. तवळू सोम्यांच्या पुनर्जीवनपणाची सकत म्हाका आनी तुका अनुभव करूंक जातले. मात्र न्ही सोम्यांच्या पुनर्जीवनपणाच्या सक्तेन म्हज्या मुखांचोय देव
अद्भुतां करूंक शकतलो. प्रेज द लॉर्ड. तर तुमकां समजलें म्हण चिंता हांव दोन अपेक्षा सांग पावलाचे हांवें सांगले. पयलें सोम्याक वळखुंचें, कशें वळखुंचें तें हांवें सांगलें. दुसरें सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाच्या सक्तीन हांवें आनी तुवें वांटली जावचें. वय आनी तिसरें कितें पळया. सांग पावलाची तिसरी अपेक्षा सांग पावलान फिलिप्पिकांक बरयल्लें पत्र 3 अध्याय 10 वाक्य तें उतर बरोवन गेल्लें परतून वाचया. His third desire तो सांगता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, टू शेअर इन हिज सफरिंग्स अँड बिकम लायक हिम इन हिज डेथ. तिसरी ताची अपेक्षा जावन आसा क्रिस्त बरें कश्टोवचें. पळया, नवें जिवीत जियोवचें म्हणल्यार सांग पावल सांगता क्रिस्त बरी हांवें कश्टां जाय. कोणा खातीर? देवाच्या राजा खातीर. सांग पावलाचें पत्र आमी वाचता तर 1 कोरिंथ 9 अध्याय 27 वाक्य 1 Corinthians chapter 9 verse 27 तो सांगता देवाच्या राजाक प्रवेश जायचे तर मस्त कश्ट हांवें सोसूंक आसात आनी मस्त कश्ट हांव सोसूनच आसा. जेजून सांगलें तुमी म्हजो पाटलाव करतात तर घेया तुमचो कुरीस आनी म्हजो पाटलाव करा. खंय बरयलां? जेजूची उतरां लुकाच्या वांजेलांत 9 अध्याय 23 बरोवन घाला. खंडीत जावन मस्त कश्ट सोसूंक आसात. कश्ट मात्र न्ही, आत्मान समेत सोसूंक आसा. मार्क 13:13 मार्कोचो वांजेल 13 अध्याय 13 सांगता जर तर तूं क्रिस्ताचो पाटलाव करतय तर सक्कडी लोक तुका तिरस्कार करतलो. कोणी तुज्या सांगाता येवचे नात, कोणी तुज्या कडेन उलोवचे नात, तुज्या विशयांत वायट उलयतले, तुज्या वयर अपराध घालतले, सगळें जातलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. हो एक संतोष. इंग्लिशान सांगचें तर दीस इज द प्रिविलेज, दीस इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज गॉड हॅज गिवन यू. आज म्हाका आनी तुका देवान दिल्लें तें वर्थ, देवाचें दायज, देवाचें आपोवणें, क्रिस्ता खातीर कश्ट सोंसचें. हो तुमी अनुभव केला गे? म्हज्या जिवितांत हांवें सबारपटी अनुभव केला. पूण म्हाका कोणाचेर बेजाराय न्ही, बेजाराय बिलकुल ना. पूण हांवें चिंतचें खोल पिसो सकलो लोक आसा. देवाचो पाटलाव करतना देवाचें उतर समजल्ल्यान हांव संतोश पावतां. आज क्रिस्ताचे सेवक नीज जावन हे कश्ट अनुभव करूनच आसात. पूण ह्या सक्कडी कश्टा मदें आमच्या काळजांक देवस पवित्रात्म्याच्या सक्तीन संतोश दिता आनी आमकां सारकी वाट दाखयता. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, नीज क्रिस्ताचो पाटलाव करचो मनीस सबारपटी विंगडच रावता आनी ताजो उद्देश क्रिस्ता खातीर सोंसचें देणें देवान म्हाका आनी तुका दिल्लें. वय कालतेपणांची गज हें तितलें सुलभ ना. ह्या मागण्या वरवीं प्राचिता वरवीं मात्र साद आसा. जर तर हेब्रेयकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 7 ओळ आमी वाचता तर तांतू बरयलां जेजू देवाचो पूत तरी ताणें सोंसल्या कश्टा मुखांत तो देवाक चड विधेयपण आनी कलतेपण तो शिकलो. देवा बापाक तेज्या कश्टांच्या वेळार ताणें बोब मारले. आज ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमी मनशांचेर सर पातचें ना. पूण आमकां वाटोवंक शकतल्या लागीं, आमकां बाचाव करूंक शकच्या देवा लागीं आमी सर लागीं जाता, देवाक उलो मारता. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ही अपेक्षा येवं दी. तुमी जिवितांत
कष्ट स्वस्त आसतना देवाचो उद्देश तुमचे थंय जारी जावन आसा म्हणून हें पातचें या. तवळ कितें जातलें, तुमच्या काळजाक ह्या कश्टामध्ये संतोष येतलो. ह्या कश्टामध्ये देव तुमकां नव्यान देर दितलो. कित्याक किर्तनकार सांगता, आमचे कश्ट, आमचे हारबार देव सदांच वगळटा काय. त्या देखून आमी भिवची गरज ना. उण्यापण आमकां भोगूंक मेळटलें, लज आमकां आपणावंक मेळटली, पूण ह्या सकाळामध्ये पदवेदार शक्तिवंत देव म्हज्यानी तुज्या मदगात आसतलो. आमकां तो वाट दाखयतलो. आनी चवथें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सा पौल सांगता, ताजी अपेक्षा टू बिकम लायक हिम इन हीज डेथ. क्रिस्ता खातीर मार्तीर मरूंक तयार. वय मार्तीर मरचें म्हळ्यार तितलें सुलभाची गजाल न्ही. संवसारा खातीर मरूंक आमी तयार आसा, पूण मार्तीर मरूंक तयार ना. पूण तुमी जाणात गी, जर तर क्रिस्ता खातीर तुमकां एकलो अपमान करीत तर, एकलो तुका मारीत जाल्यार, एकलो तुका मर्डर करीत जाल्यार, हे वर्तें भाग देवान तुका दिल्लें एक रक्तसाक्षी जावंक. मार्तीरपणांत 2 नमनांचे आसा खंय. एक वायट मार्तीर, धव्या मार्तीरपण, आनी एक तांबडी वर्णांचें रक्ताचें मार्तीरपण. थोड्याच जाणांक हें देवान भाग दिला. आनी सा पौल सांगता, हें भाग म्हाका तुवें फावो करीत जाय. ताजें मागणें देवान आयकलां. स्टेफना विशीं तुमी आयकलां सांग पुरो. ताका खांब्याक घालून पांय वयर करून फातरांनी फातर उडोवन जीवशी मारलो. वय म्हज्या मोगाचें नांव. आधुनीक काळारी सबाज जाण मार्तीर मेल्ले आसात, क्रिस्ता खातीर जीव दिल्ले आसात. आज म्हाका आनी तुका हें कॉल आपूण आयल्यार आमी तयार आसोंगी वो अभियान धांवता. लोकांनी जर तर आमकां फातरूंक लोक आयत जाल्यार आमी सांगूंक आसा, जेजू म्हणल्यार कोण म्हाका ताजी वळखूच ना. तसले लोक आमी. वय क्रिस्ताचो पाटलाव करचें म्हणल्यार धैर्य जायचें. क्रिस्ताक उक्त्यान परगट करचें म्हणल्यार आज म्हजें आनी तुजें तें देवाची ती सकत नासतना जायना. पूण उदास जोरा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज देवाचें उतर आयकुचें तुमकांय देवान आपयलां. देवाचें येवजण जावन आसा देखून हें उतर तुमी आयकोन आसात. मुखल्या दिसा तुमकांय ती वेळ घडी येवंक पुरो. तुमी तयार आसात गी. वय सा पौल सांगता, म्हाका जिवचें म्हणल्यार क्रिस्त, मरचें म्हणल्यार क्रिस्ताय सांपणावची. क्रिस्ता खातीर जिवचें, क्रिस्ता खातीर मरचें. तर आमचे कश्ट आज बऱ्या रितीन स्विकार करया. क्रिस्ताक समर्पण दिवचे खातीर आमी स्विकार करया. तवळू सगळें बरेंपण म्हाका आनी तुका जातलें. तवळू आमच्या कश्टांत ती देवाचो हात म्हाका आनी तुका अनुभव जातलो. देवाचे आशिर्वाद म्हजे आनी तुजेर आसलें आमकां अनुभव जातलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, वर्तें मिसांव सा पौलाचें आनी आज म्हाका आनी तुका ह्या आधुनीक काळारी हें मिसांव म्हाका आनी तुका हेच कारणा खातीर देवान म्हाका आनी तुका आपयलां. तर आमचें जिवीत समर्पण दिवन आज आमी मागया. आमचे दोळे आमी धांपया आनी मागया, मोगळा जेजू वर्तें तुजें येवजण. येदोळ पर्यंत हांव चिंतो नासलो, ह्या कश्टा मुखांच म्हजें जिवीत नासाच्या वाट्यार आसा. ह्या कश्टा मुखांच म्हजें जिवीत सगळें नास जावन गेलां आनी म्हाका मुखली वाट ना, जिवीतच नाका म्हूण चिंतो नासलो. पण आज हांव समजतां, वय सुमया, हे कश्ट म्हज्या बऱ्याक.
ह्या कश्टमुखांच म्हज्या लागीं तूं उलयलें. ह्या कश्टमुखांच देवाचें येवजण म्हजें तें रुपीत जावन आसा. मोगळा जेजू, ह्या घडये म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टां खातीर, म्हाका जाल्ल्या नश्टां खातीर, म्हाका लोकांनी तिरस्कार केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. ह्या मुखांचो तुजें येवजण जारी जाता देखून हांव तुका अर्गां दिता आसतना सुम्या हांव अर्ज करता. म्हज्या पाताक तुका समर्पण दितां. खऱ्या काळजान तुका स्विकार करूंक, खऱ्या काळजान तुका एक बरी समर्पीत जिवीत जियोंक आनी सांपावला बरी तुका चड आनी चड म्हज्या जिवितांत वळखूंक, तुजे सांगाता कश्ट भोगूंक आनी तुज्या जिवनपणाच्या सक्तीचो अनुभव करूंक आनी मार्तीर मरूंक म्हाका तूं फावो कर. हें मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान. आमेन. म्हज्या मोगाचें हें उतार तुमी आयकलां. हें उतार तुमकां बरें लागलें तर हेरांकी परगट करा आनी तितलें मातसो न्ही, ह्या दिव्यवाणी यूट्यूब लिंक हेरांकी धाडा. ह्या मुखांचो तुमी देवाची सुवाता परगट करतात आनी ताजो परिणाम जावन तुमी बरें काम करता आसतना सर्गीत हांव देव तुमकां आशिर्वाद दितलो. तुमचें कुटामी बरें जातलें. देव तुमकां आशिर्वाद दिवं दी. गॉड ब्लेस यू अँड बी फिल्ड विथ द पावर ऑफ गॉड. आय प्रे इन जीजस नेम. आमेन.